Check one. Check. Check. भाव भयणानो आयज आमी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान
आमच्या सांगाता हाजीर आसलेल्या आमच्याच मोगाच्या इश्टाक माई मोगान येवकार दिता. ताची ओळख आमी दिवची गरज ना, कित्याक तो आमचेच फिरगुजेंत वर्सभर रावन केला आनी आयज यादनीक असो पयलीच फावट आमचे मदें हाजीर आसा. प्लस ताका तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आमच्या यादनीक बाबा मायरन आका माई मोगान आमी येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विशय तुजो खोल अनुभव करूंक तुजे उर्बेवन गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव. प्रितीवन भयणी बाबांनो, बोडे भोगतेन भावार्थान आनी संतोसान भरून आयज आमच्या गांवच्या आस्कारीन बाग माय मिलाग्रोस सायबिणीची परब समारंभांक आमी एकठांय जाल्या. आयचे पोरबेक तयारी करतना आमचेशी राव. ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाचेर आदारून एक दीस आमच्या गवळी बापान आपल्या गवळीक चिट्टीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आनी तांणी दिल्ली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. ह्याच गवळीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय विंचून काडला. तुजो खोल अनुभव करूंक तुजे उर्बेवन गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव. जाणी जेजूक अणभवला ताचें जिवीत आदले भशेन उरोना, पूण ती आपली जिवीत नवसरूंक जेजूक उर्बेन गोवाय दितात. हाची गोवाय पवित्र पुस्तक आमकां दिता. आमची माय मारिया जेजूचो खोल अनुभव घेवंक त्याच उर्बेवन गोवाय जावंक ती जियेली. तिचे विणे घेतल्या असल्या जेजूच्या खोल अनुभवान भरून ताचे उर्बेवन संतोश भरीत आनी काळजीदार गोवाय करूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत खोतखोतायेन मागुया. आनी हे आमचे भयणीन आमच्या फुड्यान दवरलेलीं चिंतनां मनांत घडयतना आमी सगलीं मनशां ओसोकतायेन चुकताव आनी खाला पडटाव. हाका लागून देवाचें भोगसणें आम्हा मनशांक आमी मागून घेवया. हांव पातकी सोर बोदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो हो सगळ्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून कणकणान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोड प्रात. ह्या पासत भायले सदांच सांबार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. हे मीस तुमा सोमेस्ता पासत आमी भेटयता. थोडे घडी ओगीस रावन तुजे इतेस हांव तुजे मागणे हे मिसाचे भेटेन तुपार. मिलाग्रीस सायबिणीचे विनवणेन कितें तूं मागोंक सोदताय? कसल्या अडचणीक दुखांक कश्टांक तुजे दूख तूं बारूंक सोदताय? ओगेपणी तुजें इतेसांव आनी तुजे मागणे हे मिसाचे भेटेन तुपार. तुज्याच कुटुंबा पासत, भुरग्यां बाळां पासत, काजारी जिविता पासत, वावर धंद्या पासत हे वेळार माग. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा देवा, भोव भाग्योंत आंकवार मारेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनवणेन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतनी आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाचें सूख आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. पेरगाथान फुडें वचून पावलू आनी ताचे पिसिदीचे आंतिकोयन ते पावले आनी सोणवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सभा सोंपतूच जायते जुदेव आनी देवाक बसपी नवशीस पावलू आनी बार्नाबास फाटल्यान गेले आनी तांचे कडेन उलोवन पावलून आनी बार्नाबासान देवाच्या देण्याक थीर रावन तांकां धीर दिलो. दुसऱ्या सोणवाराक ओगळे उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उपोस पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलूक सांगतालो. ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हटलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांचे वाटें चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सोरेस्परान फरमायलां, प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हे परी देवाचें उतर सगल्यांक गांवांशी शिपडलें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुलेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचामळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपले प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवांचेर आड आपले पांयांचो धूल फाफडून योखनेक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून हे परी जातलो. ताची पोसामी ताचे हिणाच्यो शिवयो आमी. सगळीं म्हणया. ताची पोसामी ताच्या हिणाच्यो
सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात, सोगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. आमचो जबाब ताची पोसा आमी, ताच्या हिणाच्यो शेळयो आमी. सोरेस्पोर आमचो एकलोच रोसनार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान येया तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. आमचो जबाब ताची पोसा आमी, ताच्या हिणाच्यो शेळयो आमी. तो गोवली आनी आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार येयात, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. आमचो जबाब ताची पोसा आमी, ताच्या हिणाच्यो शेळयो आमी. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणगेक पिणगेक तो विस्वाशी. आमचो जबाब ताची पोसा आमी, ताच्या हिणाच्यो शेळयो आमी. हेब्रिवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, येवच्यो आसल्यो त्या वस्तू महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सोपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, मुणगे हे रचनेचो न्हय, बोकड्यांचे वो पाडकुल्यांचे रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्नानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण ताका चिकून घेतलें. बोकड्यांचे आनी पाडकुल्यांचे रगत आनी लासलोल्या पाड्यांचो गोबर बोश्टावतल्यांचेर शितोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवण जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळूंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयल्लो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचे अंतस्कण मोर्नादीक सुटका दिवंक कर्तुबातलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. हें रगत आमचे अंतस्कण मोर्नादीक सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपणायलोल्यांक भासायलोलें सासणीक दायज मेलचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, म्हजीं मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यांत. तो सगल्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरों नजो. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो आनी अपुरबायेच्या मोर्जेकारांनो, आज तुमकां आनी आमकां सगल्यांक एक त्रिपेट खुशालकाय. आज आमी पास्कांच्या चवथ्या आयताराक आसाव आनी आयचो आयतार बऱ्या गोवड्याचो आयतार अशें परगट कोत्ता. अशें आसतना आज मायाची 8 तारीख जाल्ल्यान आज आवयाचोय दीस आनी आमकां सगल्यांक मोर्जेकारांक खेरीत भाशेन न्हूच आमच्या संवसारी आवयांक पूण आमचे सर्गीचे आवयचे परबेक आमी तयार जाता. ओ परब आमी मनयता. देखूनच हांवें सुरवातेक म्हणलां, आज आमकां सगल्यांक एक त्रिपेट खुशालकाय. अशें आसतना आयच्या विशयाच्या सरभोंवती आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. पळयात, एक घडणी सांगता. नवेंच काजार जाल्लें चेडूं आपल्या घरा मायंगेर वेता आनी मायंगेर गेल्ले कडेन स्टार्ट कंप्लेनी. माय, गोवाच्या गारा जाता हें, गोवाच्या गारा जाता तें, घडटा हें तें, स्टार्ट एकार एक कंप्लेनी. सासपाय आसा तो रातचो पिवन घरांत मार फार फोड. सासमाय आसा ती गोरच्यो खोबरो आख्याच वाड्यार वाऱ्यार घालता. घो आसा तो दीसभर दीस रात काम काम काम, इल्लो तरी मोग मेवतलो म्हणून ना. आहात 2 भुरगीं, भुरगेच पिरायेर आहात, कितलो म्हणून कास्तीक काडचो माय. आनी माय आपल्या दुवेचें सगलें आयकता आनी दुवेच्या हाताक धरता आनी कुजनाक व्हरता. आनी कुजनांत एका गॅसीचेर एक हांडी उदक शिजतालें आनी ह्या शिजलेल्या उदकांत एक कॅरट घालता. बाये पळय, हें आमचें जिवीत. कॅरट सैमान घोट, पूण आतां ह्या शिजलेल्या उदकांत घालून उदक शिजल्या उपरांत पळय, थोड्या वखदां भितर कॅरट आतां मोव पेज कशी जाल्या. म्हजें आनी तुजेंय जिवीत बाये हेच भाशेन. जेन्ना कोश दूख आडकोडी येतात, निराशीपण भितर सोदता, तेन्ना आमी जाय ते पावटी सैमान गळे घोट जायत, पूण ह्या कोश्टान दुखांत आमी विरोन वेता, जिवीतूच सोडून दिता. उपरांत हुंय आवय तातें घेता आनी हे शिजलेल्या उदकान घालता आनी म्हणटा हुंय, बाये पळय, जरी ताका भायल्यान कट्टे आसा, भितरल्यान तें सगळेंच मोव. पूण आतां शिजलेल्या उदकान घातल्या उपरांत जरी तें भायल्यान कट्टें आसलेलें आतां भितरल्यानूच घोट जालें. कोश्ट दूख आयल्या उपरांत जरी आमी सैमान मोव जायत भितर, पूण आमच्या सैमान भायल्यान कट्टे आसून दुसऱ्याक जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी भितर घेना तेन्ना आमी घोट जाता.
आनी ह्या कोश्टांत आडकोडीन फुडो करूंक पावना हांव. आनी निमाणे सुवातेर हुंय हांवें कॉफी बिन्स घेतली. कॉफी पावडर न्हू आं, कॉफी बिन्स, कॉफीच्यो बियो घेतल्यो आनी ह्या शिजलेल्या उदकांत घातली हुंय. आनी थोड्या घोडिता भितर हे उदकांत घातलेली कॉफी बिन्स तातूंतूच विरून गेली आनी विचित्र एक पोरमोळ कॉफीचो आख्याच घरात शिपडलो हुंय. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें हुंय, बाये हे भाशेन जावंक जाय म्हजें आनी तुजें जिवीत. कोश्ट, दूख, निराशीपण येता तेन्ना आमी ह्या कोश्टान दुखान मिसोड जावन पोरमोड आमच्या जोयताचो, आमच्या भावार्थाचो हांवें आनी तुवें शिपडावंक जाय. कितलें सोत न्हय काय. हेंच करूंक आयचो फेस्ताचो परबेचो विशय म्हाका आनी तुका उलो करता. म्हजें आनी तुजें जिवीत त्याच कोश्टा आडकडीन गोवायकी दितेलें जावंक आमकां आयचो विशय उलो करता. आयच्या वाचपांनी या. आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें घेतलां. आनी पावलू आनी बार्नाबास आपली पयलीच मिशनरी जर्नी सुरू करता, मिसांव आपले सुरू करता. आनी अशें आसतना ह्या तांच्या परगट्टेल्या भावार्थाक जाय ती दुसरी गूड मेल करून तांचेर कोश्ट दूख घालतात. तरी आसतना खरें गोवडी कशें आपल्या हिणाची जतनाय घेवंक ह्या कोश्टान आडकोडीन फुडो करून आपल्या भावार्थाक धीर रावतात. म्हज्याय आनी तुज्याय जिवितांत उपरासलेल्या कोश्टान ह्याच तरेन भावार्थान धीर जावंक आमकां करपा मागुया. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवाचे चिटींतलें घेतलां. आनी हेब्रेवाचो चिटीतकार आमकां उगडास करून म्हणटा, एकलो सोमी जाणें मदेस्ती कसो म्हज्या आनी तुज्या पातकां पासत कुर्सार मेलो. जाल्यार आमचे मदें भेदभाव कित्याक. एकच मनीसकूड जावं हांव आनी तूं पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्तांव जाल्लीं त्याच पुनो जेजूक विस्वासी रावून भावपणाचें जिवीत बांदून हाडूंक आयचें दुसरें वाचप म्हाका आनी तुका उलो करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमान बऱ्या गवड्याची खबर मेवता. आनी ही तर बऱ्या गवड्याची खबर तुका आनी म्हाका सजमतली जाल्यार थोडोसो बॅकग्रावंड हांवें आनी तुवें सजमूंक जाय. पळयात, जुदेवांच्या काळार ओ जेजूच्या काळार दोन कामां, मुख्य कामां आशिल्लीं. एक शेत कामत आनी दुसरें राखणें. देखून तांची गोरवां, मेंढरां, बोकडी जायतीं आसतालीं. आनी हांची राखण करूंक दोनी जायते पावटी भाड्याचे मानाय हाडटालो. आनी ह्या भाड्याचे हाडिल्ले मानाय जे भाशेन दोनी आपल्या शेडयांची सेवा करतालो ते भाशेन करिनाशिल्ले. देखूनच जेजू म्हणटा, हांव खरो मेंढरो. हांव तो खरो देवान धाडलेलो मनशाच्या पुतान कसो ह्या संवसारांत आयलो तुमची शेडयांची जतनाय घेवंक. कित्याक एक दोनी आपल्या शेडयांच्यो चार भाशेन कुयदाद घेतालो. शेडयांक व्हरतलो त्या रस्त्यार आपूण पयलो वेतालो आनी उपरांत शेडयांक हाडटालो. शेडयांक आपल्या नांवान उलो करतालो. तिसरे सुवातेर कसले रानवटी जनावर आपल्या शेडयांक आक्रमण करूंक आयले जाल्यार तांकां तो निवारतालो. आनी चवथे वाटेन आपल्या शेडयांक जोणी कोणी तर वाटसूर कशी दुसरे वाटेन गेले जाल्यार तांकां सांबाळटलो. देखून आपूण ह्या खरो हिणाचो दोनी म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट करता. हे सगळे आयच्या सेवा धर्माचे नियाळ्या उपरांत आज आमचे परबेचे सायबीणमायचेर इल्लीशी नदर घालुया. कशें मिलाग्र सायबीणमाय हें नांव आयलें काय. मिलाग्र सायबिणी हें नांव कशें आयलें. बेस्तेंच कोणें दिलें काय ना. सिसिली इटली ह्या गांवांत आल्कामो म्हणलोलो एक गांव आसा. आनी थंय हुंय एक व्हाळ आशिल्लो. आनी ह्या व्हाळाशी जायत्यो सरभोंवती आशिल्ल्यो बायलो एकठांय जावन कपडे धुताले.
अशीच एक बायल ओस्तोरी जी दोळ्यान दिसती पळोनाशिल्ले कानान आयकोंक येनासले जेन्ना वाडाशी गेली तेन्ना तिका कोणे तरी ओडयलेले भाशेन हे अदमास जालो आनी अदमास जालो तेन्ना ह्या उदकान पडटना कोणेय तरी तिचो सांबाळ केलो एके वस्तोरेन हाचो तिका अदमास जाल्या उपरांत तिणें दुसऱ्याक घरा गेल्या उपरांत ओस्तोऱ्याक सांगिल्लें दादले आयले वासपूस करपाक आनी वासपूस करतना ह्या वाडा लागीं तांकां पायनेल मेवलें एके सायबीण भुरग्याक घेवन आशिल्लें आनी ताका पायनेलाक आनी त्या जाग्याक तांणी नांव दिलें माडोना फोन्सा मिझेरिकॉर्दिये म्हणल्यार सायबीण माय दुकेस सायबीण माय म्हणून काकुडीत सायबीण माय म्हणून आनी 15व्या शेंकड्यांत जायत्यो मिलाग्री त्या जाग्यार घडल्या उपरांत तिका उपरांत नांव दिलें मिलाग्र सायबीण माय म्हणून तर हें देवोसांव त्या गांवांतान सुरू जालें जाल्यार ही मिलाग्र सायबीण माय मोरजेच्या गांवांत कशी पावली तर कशें देवोसांव सुरू जालें जेजुईट पाद्रींनी पोर्तुगालाच्या आयलेल्या जेजुईट पाद्रींनी हें देवोसांव गोंयांत फाकाल्लें देखून जायतो मोरजेचो लोक पातमार घेवन पुरुमेताचें फेस्त म्हणून म्हापशेच्या गांवांत मिलाग्र सायबिणीच्या फेस्ताक वेतालीं आनी अशींच आदल्या काळार पातमार घेवन फेस्ताक गेल्ले कडेन आनी परतून आपलो धंदो करून येताना तांची हुंय पातमार परतली तेन्नाच तांणी सायबीण मायक उलो मारलो आनी धाकटे तुमचे खुर्साचे कोपेल आसले ते हे सायबिणीक उपरांत भेटयलें आनी तिचे देवोसांव ह्या मोरजेच्या गांवांत सुरू जालें इतिहास बरयलोलो मेवना पूण जाणट्याच्या जाणाराच्या वासपूस केल्या उपरांत हें कितें मेवता सोत ओ फोट हांवूय नको तरी आसतना ह्या आमच्या पुर्वजांनी हाडलेल्या भावार्थाक हांव आनी तीर घोट तूं रावूंक चड गरजेचें अशें आसतना आयज पोरबे समयार 3 संदेश तुमचे उटयेंत उडयता मेवता घेयात उपकाराक पडटा जिविताचे चालीक लायात पयलो संदेश नाल फोडल्या बगोर तो तुका कातूंक मेवना भाताक चाळो मारल्या बगोर तें भात सुकोना आनी कोश्ट दुकान फुडो केल्या शिवाय तुजो आनी म्हजो भावार्थ तो फुलोना देखून तुज्या कोश्टान दुकान पयण करपाची तोजवीत कर देवान आपल्या एकल्याच पुताक कुर्सार किडायलो कोश्ट दूख दिलें जाल्यार देवान आपल्या एकल्याच पुताक पुनर्जिवंतूय केलो तुज्याय जिवितान कोश्टान आडकोडीन निराशीपणान पिडेंत जोयत आसा म्हणून मानून घे कित्याक वडाचें झाड तें व्हड जावं ओ ल्हान जावं ताका तोपलें म्हणसर दीक व्हांवताच तुज्याय जिविताचें कोश्ट दूख ल्हान जावं वो तें व्हड जावं दूख भोगताच हे कोश्टा दुखांतल्यान पयण करून आमी गोवाय जावया देखूनच हांव म्हणटा मोडप निडे देखून सुर्या निडो जावंक ना चाप्याचें फूल धवें म्हणून चापो धवो जावंक ना आनी कोश्ट दूख आयलें म्हणून तुवें आनी हांवें म्हजें आनी तुजें जिवीत सोडूंक फावना हेंच कितें कोश्टांतल्यान आमचो भावार्थ फुलोवंक आयचो पयलो संदेश म्हाका आनी तुका उलो मारता आयचो दुसरो संदेश न्हूच कोश्टांतल्यान आमी भावार्थान घोट जावया पूण भावपणाची आनी मनीसपणाची पावलां मारूंक आमी तोजवीत करुया देखूनच हांव म्हणटा तांबडे आंगोस घातले म्हणून तुजें रोगोत तांबडें जावंक ना तुवें मोचे व्हडले घातले म्हणून तूं व्हडलो जावंक ना आनी भावपणाची पावलां मारल्या शिवाय तुजें आनी म्हजें मनीसपण बांदून येना भावपणाची पावलां म्हळ्यार एकामेकाक आसा तशी मानून घेयात एकामेकाक तांचे वायट बऱ्यात सांगात करात तेन्नाच हांव दुसऱ्यांक गोवाय जातलो देखून मिरसांग आपलो रोंग बोल दिता आपली तिखसाण सोडिना तुजें जिवीत कसलें काय रोंग बदलताय
वो तिकसाण सोडिनाय आयज नियाळ कोर आनी भावपणाची पावलां मारून गोवायज जावंक तोजवीत कोर. आनी आयच्या दिसाचो तिसरो संदेश. उशीचो कोंडो चाबल्या शिवाय तुका गोडसाण गोमची ना. पणस पिकल्या शिवाय ताचो वास येना. आनी तुजें व्हरतेपण जाणा जाल्या शिवाय तुजें गोवाय दिवंक जावचें ना. देखून तुजें व्हरतेपण तुज्या बरेपणांतल्यान दुसऱ्याक शिपडावपाची तोजवीत कोर. तेन्नाच हांव आनी तूं उर्बेवंत गोवायज जातले. देखूनच हांव म्हणटा, तियात्राचे पड्डे ओडले म्हणून तूं तियात्रीस जायना. शेरमांव सांगले म्हणून तूं पाद्री जायना. आनी तुजें व्हरतेपण गोमल्या शिवाय दुसरो मनीस तुका लेखचो ना. हेंच जाणा जावं सोजमूक हे मिसाचे भेटेन आमकां आदार मागतना माय मारिया आमकां नमुणो आपल्या आपोवण्यान, आपल्या जिवितान, आपल्या वावरांत, भावार्थान, कोश्टा आडकोडीन, निराशीपणान आपल्या एकल्याच देवाक ती रावली. आपल्या पुताच्या वावरान तिणें आपलो हात बोट दिले. आपले पूत कितें सांगता तें करात म्हणून तिणें आपल्या ताच्या शिसाक हुस्कायलें. असलेंच तुजें आनी म्हजें जिवीत जावं देवाचो आदार आमकां मागुया. देखून शेवटाक हांव म्हणटा, तुवें व्हडल्यान बोब मारली म्हणून रेजांव जावचें ना. आनी तुवें उडक्यो मारल्यो म्हणून तूं लांब जावचो ना. आनी तूं बरेपण शिपल्या शिवाय तुका बरेपणूय मेळचें ना. हें जाणा जावंक आनी सोजमूक हे मिसाचे भेटेन म्हाका आनी तुका आदार आनी कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उचारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन सांबाळलो, आग्वार मरिताय जल्मलो, पोंस पिलाकाक ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदिदार देव बाबाच्या उसव्यान बसला, तुयतान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मोसपी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कादोली पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार थोडी आमची मागणी त्याच बापा लागीं आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे खोल अनुभवान भरून ताचो प्रभाव तांच्या मुनियारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या कार्या मुनिस्कुलाचे सेवे पासत देवाचे देणे म्हूण वळखूंक आपल्या मनांतली रीत जावंक आनी सोर भेदभाव उतरूंक सगळ्या मनशाची निस्वार्थीपण आनी एकसारकेपण सेवे चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आयज आमचे फिरगोजेर भाग्यवत माय मिलाग्रोस साबिणीची आमी परब समरमता. भाग्यवत मारयेचे देखीन आनी विणवणेन जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव करून ताचे उर्बेन गोवाय जावंक पावंक देवा लागीं मागुया.
बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची आमच्या जिविताच्या संकश्टां आव्हानां आनी दुखी खोतीमध्ये जेजू आमचे यात्रेचो विस्वाशी आनी धीर गोटाय दिवपी सांगाती आनी सोडवणदार म्हूण वळखून सदांकाळ पूण भोव करून ह्या महामारीच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत कुटुंबांत समुदायांत आनी समाजांत येवकार दिवंक आमची काळजां आयतीं आनी उक्तीं कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. थोड्यो घडयो ओगीच रावन तुजे हात जोडून दोळे धापून तुका कितें जाय तें माग. कसल्या आडकोडीन कसल्या दुखान तूं उर्बेवंत गोवाय जावंक वावर कोत्ताय. कित्या पासत तूं मागोवंक आयलाय. हे वेळार तुज्या काळजांत उप्रासतेली मागणी सायबीण माय वरवीं जेजू कुबार. भोव मोगाळ बापा, ह्या आमच्या भावा भयणीन आमच्या नांवान उबारलेली ही मागणी तुज्या पांयांशी दवरतना हांगा जमा जाल्ल्याच्या दर एकाच्या काळजांतले मागणे आमी तुका उबारता. तांच्या दुखां कोश्टान उदृश्टान तुजो सांगात आनी आदार तांकां दी. उर्बेवंत गोवाय तुजे बरे खोबरेचे बोवडे गोवडी कशे तुज्या हिंडाचे आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायांत गांवांत जावं तूं तांकां निर्मी. हे आमी मागणी कोत्ता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो. तुजो खोल अनुभव करून तुजे उर्बेंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. हो विशय मनान दवरून आमी मोजेची पवित्र सभा आमचे जिवीत कुटुंब वावरधंदो सूख दूख आनी आदी आमी तुका समर्पिता बापा. जशी ही दानां जेजूचे पवित्र मास रगत जातली तशेंच आमचे विशीं तुज्या मोगान बदल आनी नवें कोर. हेच आमचे ओतरेक तुकाच अर्पिता बापा.
म्हज्या भावा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमी आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मान घेवं. कोण वाड्या बापा, बागयोंत आंकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालतां. ताचे तुजी दोयाळ दीस घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजूतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. गोयाशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी वाकाणटाव, तुका वोन दिताव आनी तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे सांगातीन आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घूट परगटुया. Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा चाकोरी या गांवची जी बाबा भयणां ह्या केवसान जे सपून गेल्यान तांची काकलूत खोळ. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत खोळ. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भावा भयणाची जी मोर्चेकारां आमची दुसऱ्या शारांनी आसात तशेंच दुसऱ्या देशांनी जी वावर करतात आनी जी पोटा खातीर गेल्लीं आसात तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. अदी करून जे वावर सोदतात तांकांय ते मेळोशें कर. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागून झुजे तुज्या पोथी बागून झुजे वाज बागून फ्रांसीस शावेळ पदवास बागून दांतन बागून दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बोल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. तूं शेतांत देंवलो म्हणून तूं शेतकार जायना. बॉल हातीन धरलो म्हणून तूं केलगडी जायना आनी कोश्टां दुकान फुडो केलो जाल्या शिवाय तुजो भावार्थ फुलोना हें जाणा जावं. आनी आमच्याय कोश्टां दुकान आडकोडीन प्रश्नान आनी निराशीपणान त्याच देवाचो आदार आमा सोमेस्तान ताणें शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल
आनी तुजे कशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हाका आनी तुका आमच्या कोश्टां दुखांत, आमच्या मनीसपणाच्या जिवितांत आनी आमच्या जिविताचें व्हरतेपण जाणा जावंक आमकां उलो करतली. तिच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Soy pretty moposta, soy pretty moposta, tu i devaci raza. 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 Dai gelia ecina. Anga Gesù ci amo.
देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तुई देवाची रासा चिम्या देवाची मिरासो ताजो मोग आमच्या काळजा मोर्या मोनान कोणची प्रीती एकमेकाची प्रीती
सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्योत आंकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास आमी तुका भेटयल्ल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमचे माय वरवीं तुजी खुशी पाडूंक स्वर्गार तुजे सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसुया. आयज यजमान हाजीर याज्ञीक म्हजे इश्टा तशेंच म्हज्या भोवभंगाच्या सांगात्या तशेंच आमचे गांवचे पूत याज्ञीक आनीक म्हजे बरोबर वावरपी म्हजो सांगाती ब्रदर मॅल्कम हाच्या नांवान सगल्यांक तुमकां आयज आमी कुशाल बरीत परब आवडेता. मारी आमची माय मिलाग्रीस सायबीण जायते आमच्या जिवितान बरेपण आमकां फावो करता. आमच्या वावरा दोंद्यांत दिसा दिसपट्ट्या जिवितान सगळ्या वाटांनी सगळ्या संकोश्टांतली आमकां राखता आनी सांबाळटा. तिका नमान करून सगल्यांक तुमकां हे वर्सा तिचे विनवणेन सगळें बरेपण आमी आवडेता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. आजची मांडावळ केल्या पॅरिश पास्टल कावन्सील हाच्या वांगड्यांक सगल्यांक आमी आमचे दिनवास. येता ते सोनवाराक मीस करूंक मादा तेरेजा समुदाय आनी आयताराचे सकाळचे मीस बेलवान ह्या समुदायांतली ही बाबा भयणां ही समरमतात. ही कपेलाची वांगडी तांचे परब हांगासर समरमतात. ही मांडावळ दुसऱ्या मिसाची सकाळच्या मिसाची ती करतली. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 15,624 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला. एका बऱ्या मागप्यान 10,000, अवेलिनो डिसोजा 5,000, इन लविंग मेमरी ऑफ बेनित फर्नांडीस 3,000, पियदाद डिसोजा 2,000, सियोना आनी फाबियोला फर्नांडीस 5,000, एक बरो मागपी 5,000 आनी आनीक एक बरो मागपी 2,000. बुधवारा दीस मीस सांजे 5 वरांचेर सकाळी मीस आसचेना. ब्रेस्तार 12 तारखेर सकाळी मीस फ्रांसीस लॉरेन्स डिसोजाच्या पयल्या वर्साचो उडगास. सोनवारा दीस 14 क्रिस्तालिना फेर्नांडीस सकाळी मीस पयल्या वर्साचो उडगास. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता कॅनेट जॉन डिसोजा, आंकवार पूत जॉन डिसोजा आनी सांताना जॉन डिसोजा विठ्ठलदास वाड्यांतलो आनी गालिया कुरेया आंकवार दू गास्पर कुरेया आनी लिलिया आपोलिना कुरेया गांवान मांद्रे. हाचे मदें कसलीय आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो तुमकां कायदो आसा. ही तांची दुसरी चीट. ह्या सुमारान वाड्याची परब कपेलाचे परब आसतल्यो. सोमारा दीस 9 तारखेर विठ्ठलदास वाडो, 10 तारखेर तेंबा वाडो, 11 तारखेर पोडणीर वाडो, 13 तारखेर शुक्रा दीस बाटीर वाडो, 14 सोनवारा दीस आगार वाडो आनी 16 सोमारा दीस चोपडे वाडो. हे सगळे परबो
सकाळीं 9 वरांचेर जातल्यो. आमचे मोर्चे वेटरन्स कोणाक मागता सांगतात तांचे एक आयज एक्झिबिशन मॅच आसतली. मोर्चे वेटरन्स वर्सेस कलंगूट वेटरन्स जी जातली सांजे 5 वरांचेर तेंबा ग्रावंडार. सगल्यांक तुमकां तांणी आमंत्रण दिलां. आमच्या भाव भयणांनो, आयज काळजांचे खोलायकथान आमी देव बरें करूंक म्हणून सोदता सगल्या आमच्या तरणाट्यांक. जशें आमचो आतां फादर मायडन म्हणटालो तांकां तुमी माती दिवशी ती भांगार करतात. असली आमची आपुरबायची तरणाटी खूब मोगान आनी उमेदीन तांणी वावर केला. जायते सगळे बारीकसाणीन पळोवंक आमच्या ब्रदर मॅल्कमा सांगाता सगलो सहकार तांणी दिला. हांव कोणाचीच नांवां घेना. लायट घालूंक आनीक पेंट करूंक नेटूंक हें सगळें करूंक जायतो तांणी तोकोस घेतला. सगल्या केल्ल्या तांच्या बऱ्या वावराक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक सायबीण मायन तांचेर आनी तांच्या फुडाऱ्याचेर आनी फुडाऱ्याचे येवजण्याचेर बरो सुबा आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आयज कोयर केला आमचो भाव एस्ता, तशेंच आमचो ब्रदर माल्कम ताच्या सांगाता सगळीं वांगड्यांनी तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मदू थाळ्यान ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां बरे तरेन आदार दिल्ल्या पासून तांकां दिनवासता. म्हजे खेरी दिनवास आयज आमच्या सांगाता आजीज जाल्ल्या म्हज्या इश्टा, म्हज्या पुता, म्हज्या मोगाचो फादर मायडन ताका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचें आमंत्रण ताणें स्विकारलें आनी आयज ह्या फिरगोजेन ह्या फेस्ता निमतेन पयले मीस हांगासर ताणें समोरमलें. आयज मिसाचे भेटेन तशीच बरें आमकां देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमकां जायतें मार्गदर्शन दिलें. ह्या पासून ताका आमचे किरीत दिनवास. ताच्या याज्ञिकी मुण्यारपणांत सगल्यो देवाचो आशिर्वाद आनी आमचे मिलाग्र सायबिणीची सुबां बेसांवां सदांच ताका आसची हेच आमचे धोणी. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेरूय सुबां आशिर्वाद घालचो. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सांगाताक सबलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या गांवचे पुताक फादर एल्विसन आखाई. म्हजे दिनवास म्हज्या बरोबर ह्या वर्साक वावर करतल्या आमच्या ब्रदर मॅल्कम कुलास्वाका. खरेंच गेल्या वर्साक फादर मायडन म्हाका मेळ्ळो आनी ताच्या फाटल्यान ब्रदर मॅल्कम म्हज्या म्हणूं येताले ताका आका पूत म्हणटालो, व्हडलो पूत, आनी हो म्हणजे म्हणूं येता म्हजो धाकटो पूत. कित्याक जायतो बरो वावर ताणें केला. जायतो उमेदीन तो वावुरला आनीक जायतीं जी आपणाक देणी दिल्लीं आसात ताचो बरो उपयोग करूंक ताणें ह्या 6 म्हयन्यान जायतें बरें काम केलां. ताचो उल्लेख आमच्यान उतरांनी दिवंक जायना, पूण जायतीं जे बरे गूण देवान ताका दिल्ले आसात ताचो सुबांपणी उपयोग ताणें केलो. आनी आमच्या तरणाट्यांक तशेंच हेरांकूय सगल्यांक हें बरेंपण ताणें वांटलें. देवान ताचेर किरीत आशिर्वाद घालचो आनी ताचे फुडल्या जे ह्या मुण्यारपणांत याज्ञिकी मुण्यारपणाच्या पावलांत जी फुडली शिक्षक आनीक
आकार उरलेली आसा ती देवान आशिर्वादान भरची म्हूण आमी मागता. थँक्यू ब्रदर. आतां आशिर्वाद घेतल्या उपरांत आमी एक आमचे पुरसांव काडटल्या. पुरसांवची मांडवळ ही भाशे फाटल्यानसान फुडल्यान आमी येतल्या जशें निमाण्या शुक्राराक आमी गेल्ले ते भाशेन फाटल्यानसान फुडल्यान ही मांडवळ आमी काडटल्या. प्लस ह्या पुरसांवांत मांडवळीन वांटो घेवया. जी भुरगीं आसात तांणी फुडें वचचें. भुरग्यां फाटल्यान जी कोण ऑलरेडी ऑथॉरिटी आसात तांणी वचचें. उपरांत बायलो दादले आनी मागीर कफ्टार आनीक आमी यादनीक फाटल्यान येतल्या. प्लस मांडवळीन बरे भाशेन पुरसांवांत भोक्तीपणीन आमी वांटो घेवया. आनीक मिलाग सायबिणीचे बरेपण आमी घेवया. सगल्यांक तुमकां आनीक एक फावट मिलाग सायबिणीची किरीत बेसांवां आनीक आयच्या दिसाक खुशाल बरीत परब आमी हांव येता. म्हजें एकूच दिनवासणीचें उतर पयले सुवातेर सगल्याक तुमकां मोरजेकारांक ह्या सायबिणीची उनुनीत परबी हांव येता. हे सायबिणीच्या आसऱ्याकालूय हांवूय वाडलां देखून आयज हांव स्वतोचता हे परबी सोमयार. पादविगारान बारीकसाणेन सगल्यांक दिनवासले पूण आपल्याकूच एकल्यान दिनवासलेल्यान दिनवासूंक जायना देखून पादविगाराची एकल्यान तुलना केल्या म्हजी आतां हांव करतना ताजी तुलना. तो म्हजो बापूय आनी बापूय सुद्तलो. न्हूच म्हजे फामिलीच्या सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन ताणें सदांच सांगात दिला. सुबे बाजार ताका दिनवासतना ताच्याय गोवडीक वावराक हांव सगली सुफळाय मागता. फादर घोडी तूं पादविगार जाला हांव तुका पातकूर कसो मेळचो ना पूण भियेनाका हांव पादविगार जाता तेन्ना तुका म्हजे बरेक व्हरतलोच ऑन द स्टाफ तरी. सो आदींच फुडें तुकाच बूक करून दवरता आनी तुका देव बरें करूं म्हणटाना तुज्या सांगाताक वावर कोत्तेल्या सिमिनास भावाक हांवूय दिनवासता. दोगांयनी म्हाका संदी फावो केली ही मिसाची भेट तुमच्या ह्या मोरजेच्या गांवांत समोर म्हणटालो केन्ना येता रे केन्ना येतलो रे यो रे पावना तरी आसतना तुज्या उल्याक कान दिवन आखरेक तरी आयलो देखून ही संदी फावो केल्ल्या पासत तुका आनी तुज्या सांगात्याक वावुरतेल्या सिमिनास्तांक दिनवासता. आनी हालींच नवोच यादनीक जाल्ल्या तुमच्या गांवच्या पुताक एल्विसनाक दिनवासता. फाटाफाट मोरजेचे जायते यादनीक जाले. म्हाका दिसता आतां व्हडलें खावटें पडलां. आतां आखरेक उरला तो एकलोच जोशुआ उरला कॉलेज कोत्ता. ह्या आमच्या सिमिनारिस्ट भावाच्या तरणाट्या सांगाता वावर करून ताणें बरेपण शिपडायलेलें यादनीक जालेले हांचें उदाहरण घेवन ह्या मोरजेच्या गांवांत आपोवणी उपजूंक हांव तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या घोराब्यांत ही पाद्रीपणाची आपोवणी उपजूं. सगल्यांक तुमकां आनीकदा देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी तोच सर्वेस्पोर बाप तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं तुमकां राखूं आनी सांबाळूं आनी तुमी उबारलेलें दर एक पावल वायटा विघ्नांतलें आनी देंवचाराच्या फासांतलें तुमकां निवारूं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. मायक तोंडाक लायलो म्हणून तूं संगीतकार जायना. मुजग हातीन घेतलें म्हणून तूं मुजकार जायना आनी कोश्ट दुकान फुडो केल्या शिवाय तूं गोवाय जावचो ना. हें जाणा जावं आनी सोरसमूक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान धाडटा. पुरसांवची मांडवळ
आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां तूं सांबाळून बेसांव घाल गे दोरगोरांतल्या संकोश्टांनी सदांच निवार बेसांव घाल गे दोरगोरांतल्या संकोश्टांनी निवार मिलागांचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं ओलायनी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदांच मिलागांचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं ओलायनी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदांच Talkejiने दामी सांडल्यार दाखोय आमकां तुजो उजवाड वातकातांनी दामी व्हडल्यान तुज्या हातान आमकां उबार वातकातांनी दामी व्हडल्यान तुज्या हातान उबार मिलागांचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं ओलायनी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदांच मिलागांचे सायबीणी आमी तुजी अस्कोल भुरगीं ओलायनी गे माये आमकां तुज्या देरान सांबाळ सदांच तू बूक हाडूक दिले मातसो दाता